तुमकां हें सांगपाक खूब खोशी दिसता की तियात्र अकॅडमी आमच्या वांगडा एसोसिएट जावन कांय तियात्र करता. तियात्र फेस्टिवल 24 मार्च ते 28 मार्च हे सगळे तियात्र फ्री आसा आमच्या मुरगांवकारां खातीर, वास्को आनी मुरगांव तालुक्या खातीर दिल्ले आसा. हेजें इनॉग्रेशन 24 तारखेक जातलें सांजेच्या 4 वरांचेर. आमचे गोवा भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष श्री दामोदर नाईक आसतले, एन्थोनी बाब आसतले आनी आमी सगळे जाण आसतले. 25 तारखेक एक 26 तारखेक 27 तारखेक माननीय आमदार श्री संकटजी आमोणकर आसतले आनी 28 तारखेक क्लोजिंग सर्मनी आसा. तेका आमचे आदरणीय मंत्री ट्रान्सपोर्ट प्रोटोकॉल श्री मोविन गुदिनो, आमदार दाजी साळकर आनी आमी सगळे जाण आसतले. ह्या तियात्राचे डिटेल सांगपा खातीर हांव विनंती करता आमचे तियात्र अकॅडमीचे प्रेसिडेंट श्री एन्थोनी बार्बो. तेंच्यांनी सगळे तुमकां नांवां कोण कोण आहा ते सगळे सांगतले. सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज आवडटा. तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा आनी इन कोलॅबोरेशन वीथ रवींद्र भवन बायणा वास्को हांच्या जोड पालवान हें पॉप्युलर तियात्र फेस्टिवल 2025 जें सुरू जालां कालच्या दिसाक कुच्चोरे हांगासर. आयज कुच्चोरे दुसरो शो आसा जनवार. काल जाल्लो मुकुट सोर्गीचो कुच्चोरे. हें कुच्चोरे इनॉग्रल केलां काल आमचे आदलो आमदार आनी कुच्चोरेचो MLE, आदलो मंत्री आनी कुच्चोरेचो MLE बाब निलेश काब्राल. त्या प्रोग्रामाक खास आमंत्रीत आशिल्ले फेमस तियात्रीस आनी लिव्हिंग लेजंड म्हटल्यार जाता जो एक स्वादीक ताळ्याचो कॅरेक्टर रोल करपी, कॉमेडी करपी, हिरोवाचो रोल करपी असो एक महान कलाकार जो आतां पिडेंत आसा. ताका व्हीलचॅराचेर आमी काल गेस्ट ऑफ ऑनर म्हणून हाडिल्लो. तो म्हटल्यार फामाद तियात्रीस्ट तसो सिंगर जुझे रॉड. तेच परी एक फामाद तियात्रिस्टाचो पूत. आमी ताका तो हिंदू भाव आसा बट आदीं ताणें ताच्या बापायन भरपूर गोंयांत पदां म्हटलीं, गितां गायलीं. असो एक महान कलाकाराचो पूत, सर्गेस्त उल्हास बुयावाचो पूत सिद्धार्थान बुयाव आमचे मदीं आशिल्लो काल स्पेशल इन्वायटी म्हणून. सो थंयसर आमी सुरवात केल्ली. आयज आसा, फाल्यां मिनिंदे बांदाराचो तियात्र आसा कुच्चोरे, जो निमाणो आसतलो कुच्चोरे रवींद्र भवनाक. ताचें नांव आसतलें रगत. आनी 24 तारखेर सावन सोमाराकतान आमी इन एसोसिएशन वीथ तियात्र अकॅडमी आनी रवींद्र भवन बायणा वास्को हांचे जोड पालवान आनी आमकां भरपूर ताका तेंको दिला आमचो चेअरपर्सन बाब जयंत जाधव, डेप्युटी चेअरपर्सन म्हणजे वायस चेअरपर्सन बाब धर्मेंद्र प्रभुदेसाय आनी तांचे सगळे कावन्सिलाचे मेंबर, रवींद्र भवनाचे कावन्सिलाचे मेंबर आनीक तांचे स्टाफ, म्हजे स्टाफ. आतां म्हजे बरोबर आसा आमचे आपलोन, तेवूय आमचे जनरल तियात्र अकॅडमीचे जनरल कावन्सिलाचेर आसा. ZP आसा बाय अनिता तोरात आनी सगळे. फाल्यां हांगासर तियात्र आसतलो आमकां बाळगून दवर हो तियात्र बरयला फामाद तियात्रिस्टान बाब डॉमिनीक कार्वालो. सुरू जातलो सारको दिसतूच 4:15 आमचे एक फॉर्मल इनॉग्रेशन फंक्शन आसतलें. जातून इनॉग्रल फंक्शन करपाक जशें जयंत बाबान सांगलां ते भाशेन आमचो गोंयचे भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष नवस जाल्ला तो म्हटल्यार बाब दामू नायक हांगासर उक्तावण करतलो. ते उपरांत दुसऱ्या दिसाक 25 तारखेर 12 ब्रेस्तार 13 शुक्रार हो तियात्र आसतलो आलिसिंदे मुर्जीचो. 26 तारखेर तियात्र आसतलो फादर मिल्टन हाणें बरयल्लो, ताचें नांव जावन आसा डॅडीज होम. ते उपरांत 27 तारखेर तियात्र आसतलो पाश्कुवाल de चिकाले म्हणजे पाश्कुवाल टी फेर्नांडीसाचो, जाचें नांव जावन आसा आतां आमचें कितें जातलें. आनी निमाणो शो जातलो जो क्लोजिंग सर्मनी जशी आसतली तो म्हटल्यार सायबीण माय चुकली आमी. हो बरयला आनी दिग्दर्श केला बाब दोमिंगोस डॉमिनीक फेर्नांडीस रायचो म्हजो गांवभाव. सो सगळ्यांक तुमकां ह्या शोवाक आमी आमंत्रण करतात आनी तुमकांच लागून बाब जयंत जाधवान म्हाका जायते फावटी फोन मारतालो तियात्राचे कितें आमकां दी हांगासर मुर्मागांव वास्को ह्या लोकांक. हे मुर्मागांवचे लोकांक न्हय, सगळे कोर्ताली, दाबोली, हे वाटेन नुवे, माजोड्डा, बेतालबाती, कांसावली, आरोसी, हे सायडीन इवन आगासाई हे लोकांक हे बोगलेर पडटा. आनी हो फ्री आसतलो 5 दीस तियात्र फ्री. हॉलांत पयले येवपाचें, पयले बसपाचें. सो हांव आश बाळगितां की गोंय हे वाठारांतले लोक जे हांवें नांवां सांगल्यात, ह्या वाठारांतले लोक
भोव संख्येन ह्या आमच्या तियात्राक येतले आनी दुसरे फावट आमकां लोकांक पळोवन आनिकूय हांगासर जायते प्रोग्राम करपाक आमकां संदी तुमी दितले अशें अपेक्षा करता आनी तुमकां सगळ्यांक येवपाक ह्या तियात्राक येवकार दिता आनी तुमी येतले अशी आस बाळगिता. एक्चुली वास्को वाठारांत हॉलूय मातशा रिपेराक आशिल्ले कोविडा टायमार आनीक मागीर तियात्र जाता तशें नॉर्मल टिकेटाचे पूण तितलो सपोर्ट ना तियात्राक लोक येना तियात्र पळोवपी लोक कमी आसता पूण तोच तियात्र आमचे इगोर्जेन केलो जाल्यार थंय हावसफूल जाता. सो आमी कित्याक तें हें सोदून काडपाक एक फ्री फेस्टिवल आतां दवरला आतां पळोवपाक जाय. म्हाका दिसता आतां आमी कुच्चोरे काल गेल्ले थंयसर अशेंच आशिल्लें तितलो लोक जायनासलो बट काल 300 सुमार लोक आशिल्लो आनी आमकां उमेद भोगली कारण काल आमचे थंयसर जायते फुर्साचे वाट आसता दिसार आमी कोरेजमान आसा तरी आसतना 300 लोक जावप दीस इज व्हेरी आमकां प्रावड फिलींग जालें आनी सगळ्यांकूय बरें दिसलें. आयजूय लोक जायतो आसा अशें म्हाका इन्फॉर्मेशन येयलां 300-400 लोक आसा सो फाल्यांय लोक जातलो आनी हांव वास्कोचोय लोक जसो पयलो येतालो ते भाशेन हांगा येतलो फाल्यां सावन 24 तारखेसान अशी म्हाका अपेक्षा आसा आनी हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान मागतां सगळे आमचे जो हिंदू आसूं क्रिस्तांव आसूं मुसलमान तियात्र मुट्टो सगळ्यांचो आनी तियात्राक आतां हिंदू लोक चड आसता मुस्लिमूय नासता सो एक तियात्राक बरी हें मेवता सपोर्ट सगळे धर्माचो लोक तियात्रान नाचपाक लागला. आतां तुमच्या गांवचो म्हणजे शेख आमीर आसता तो नाचता आनी मिमिक्री करपी सगळे हिंदू भाव आमचो हें आसा बिंगी आसा प्रदीप आसा आनी आमचो कुडतोरेचो तो कॉमेडी करतो अशें जायते आसा. सो तुमी म्हाजी सारकी बरी अपील आसा आमच्या हिंदू भाव भयणां लागीं तुमी येवपाक जाय. काल जायतो लोक येयल्लो कुच्चोरे येवन पळयात कितें तियात्र दाखयता आनी हें तियात्र चड बरें आसा आनी हाचो आख्खो हे 5 दीस तियात्र जातले तांचे इन्चार्ज आमचे आपलोन आसा हांगासर आनी कुच्चोरे विलियम आसा. सो तुमकां कितें म्हायती आसा तुमी आपलोनाक कॉल करपाक जाता ते तुमकां फूल डिटेलीन हांगा कसो आसतलो कितें आसतलो ते तुमकां सांगतले. सो लोक जातलो हे फावटी.